मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या एका मोठ्या नियाळाक हांव तुमकां बरो येवकार मागतां. तुमकां सर्वांक देव बरो दीस दिवं दी. आनी आज हांव आयचें पयलें वाचप म्हणजे आयजाया प्रवादीन बरयल्ल्या त्या ग्रंथांतल्यान 11व्यो अवस्वर वळ 1-9 म्हणसर ह्या बोळींचेर थोडो नियाळ तुमच्या सांगाता वांटून घेवंक हांव कशी व्हरतां. पयलें देवाचें उतर आमी आयकुया. जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. सर्वेस्परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराचो, शेणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचें प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना. लोकांचें आयकून तो फर्माण मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लान्विकां खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतरांचे बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वोंटाच्या स्वासान नश्टांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताजो कमरबांद. सुणे वागट शेळये सांगाता जियेतले आनी बोकडे पिल चिट्या वागाचे कुशीन आड पडतलो. वासरू आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टागतींत आसतली आनी तांचीं पिलां सांगाता न्हिदतलीं. शिव बैला भशेन तण कातलो. दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळटलें. ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतलें. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वताचेर कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान बरोवन येतली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आतां इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप आयकलें. हें वाचप बसयल्ल्या सोडवणदाराचें एक गीत, मेसायाचें गीत जावन आसा. आनी ह्या गितांत मेसायाची लक्षणां कितें जावन आसात म्हणलें आमकां थंयसर उल्लेख पळोवंक मेळटा. ह्या गितांत 4 लक्षणां आमकां दिसून येतात. पयल्यान हो मेसाया म्हणजे बसयल्लो सोडवणदार दाविदाच्या वंशजाचो. आमकां पयलेच आयकूंक मेळचो तो उल्लेख जावन आसा. जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. हांगासर कोंब आनी कोंबरी ह्या 2 उतरांचो उल्लेख केल्लो आमकां वाचूंक मेळटा. आनी ह्या उल्लेखा वरवीं आमकां दिसून येता की हें मेसायाचें गीत जेजूक उद्देशून ह्या प्रवादपणाखाल हें गीत रचलां म्हणून. जेजूय दाविदाच्या वंशजाचो म्हणली खात्री ह्या गिता मुखांत्र आमकां वाचूंक मेळटा. आनी हांगासर कोंब आनी कोंबरी हाचो उल्लेख केला कित्याक म्हळ्यार बाबिलोनाच्या बंदडा वेळार जेस्सेची वा दावीद रायाची ती वंशावळींत फकत थोडोच लोक उरलेलो आनी तांची संतत थोडीच वाचून उरलेलो वरवीं हो एक उल्लेख केल्लो आमकां दिसून येता. दुसरें लक्षण मेसाया पवित्र आत्म्याच्या धेण्यांनी भरलेलो.
आमी आयकल्ल्या त्या गितांत पवित्र आत्म्याची 6 फळां आमकां वाचूंक मेळटात. 7 फळां पैकी 6 फळां आमकां वाचूंक मेळटात. आनी ही 6 फळां 3 जोडींनी आमच्या मुखार प्रस्तूत केल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. आनी ती फळां जावन आसात जाणवायेचो आनी समजणेचो, बुदीचो आनी पदवेचो, सर्वेस्पराच्या शेणेपणाचो आनी भिरांतीचो. असलो एक आत्मो असली देणी बसयल्ल्या सोडवणदारांतय आसतली म्हणलें हें गीत आमच्या मुखार प्रस्तूत करता. पवित्र पुस्तकाच्या आरंभातावनूच पवित्र आत्म्याक आनी ताच्या कार्या विशीं उल्लेख केल्लो बरयलेलें आमकां दिसून येता. सृश्टेच्या सुरवेरच पवित्र आत्मो पृथ्वेर दंपलेल्या त्या उदकाचेर तो मारतलो म्हणलो उल्लेख आमकां वाचूंक मेळटा. तर पवित्र पुस्तकांत पवित्र आत्म्या वरवीं प्रेरीत जाल्ले न्यायकर्ते, प्रवादी आनी राय आमकां दिसून येतात. अशें पवित्र आत्म्याचे हजरपण आनी ताजो वावर पवित्र पुस्तकांत आमकां दिसून येता. मात्र न्हय, जेजूच्या जिविता उपरांत सयत होच पवित्र आत्मो शिसांक, धर्मदूतांक प्रेरण फावो करता. आनी तसो पवित्र आत्मो जावन आसा आमकांय प्रेरण देवाच्या त्या देण्यांनी आनी पवित्र आत्म्याच्या त्या फळांनी भरच्याक. होच पवित्र आत्मो देवातावन आमकां जाणवाय, देवातावन समजणी, बूद, ताजे तावन भोळ, संगतास, शेणेपण आनी देवाची भिरांत आमकां फावो करता. तिसरो एक लक्षण मेस्सायाचो आमी सांगसो तर तिसरो लक्षण जावन आसा हो मागलो सोडवणदाराचो मनोभाव कसलो म्हणलें हें गीत आमच्या मुखार उल्लेख करता. मेस्सायाचें लक्षण वा मनोभाव, ताजे मनस्थिती कसली म्हणलें हें गीत आमच्या मुखार प्रस्तूत करता. आनी हांगासर हें गीत आमकां सांगता तो प्रामाणीकपणान आनी विश्वासीपणान जियेवचो एक देवाचो मनीस म्हणलें प्रस्तूत करता. आनी ह्याच खातीर तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करतलो, लन्विकांक तो नितीन निर्णय दितलो. पूण जे कोणें अन्याय केला, जी कोण नश्टी आसात तांकां शिक्षाय फावो करतलो म्हणलें उल्लेख आमकां आयकूंक मेळटा. जशें मेस्साया विश्वासी जावन आसलो, प्रामाणीक जावन आसलो, तशें आमी प्रामाणीक आनी विश्वासी जावच्याक हें गीत आमकां प्रेरण दिते आसा. सांगात आमच्या जिवितांत ह्या दिसांनी आमी जायती खावचणी, जायती भिरांत आमचे थंय आसा. कित्याक हर एक कडेन आमच्या समाजांत आज आमकां अन्याय, अनित चलचें दिसून येता. आनी ह्या वखदां आमी नितीन कशें जियोवचें, नितीन जियेतल्यांक आमकां दूख दोणी मेळटा आसतना आमी समाधानान कशें रावचें, कशें जियोवचें म्हणलें एक आकांत आमचे थंय आसतना हें गीत आमकां प्रेरण दिता की एक दीस येतलो आनी तो सोडवणेचो दीस, सोडवणदाराचो दीस, आनी त्या दिसा आमचो मेसाया जशें ताणें बसयलां तशें न्याय नितीन ताजें तीर्प दितलो, निर्णय दितलो आनी अनित केल्ल्यांक तांच्या दंडन आनी शिक्षेक पात्र करतलो म्हणलें हें गीत आमच्या मुखार प्रस्तूत करता. चवथ्यान ह्या मेसायाचें लक्षण जावन आसा तो शांतीचो स्थापक. आनी ह्याच खातीर ह्या गितांत 6व्या वळींतावन 9व्या वळी मुसर आमकां वाचूंक मेळची ती एक शांतीचें वातावरण हांगासर उल्लेख केला. खंडीत जावन सुणे वागाट आनी शेळी एकामेका सांगात रावचे कश्ट्यांचे
कित्याक सुणे वखदाचे एक ताजे एक गूण जावन आसा तांच्या त्या पाप मनजातीचेर ग्रासूचे. एका चिट्या वागाचे एक लक्षण जावन आसा त्या पाप निश्ठूर सैमाच्या त्या जानवरांचेर ग्रासूचे. पूण हे गीत आज उल्लेख करता की सोम्याच्या पर्वतार जेन्ना मेसाय येतलो थंयसर शांती स्थापीत जातली. कसली एक शांती पळया. सुणे वागट शेळये सांगाता, बोगटेपील चिट्या वागा सांगाता आनी वाग वासरू सांगाता जियेतली आनी भुरगीं तांकां सरयतले. खंडीत जावन भुरग्यांतय तसली एक क्षमता आसची आमी पळयना. पूण एक ल्हान बाळ तांकां सरयतले, तांची राखण करतले म्हणलो उल्लेख थंयसर येता. खंडीत जावन गाय आनी आस्वेल एकामेकाक विरोध जावन आसात. पूण तीं सांगाता विशय घेतली, तीं सांगाता इश्टागतीन जियेतली. आमकां एका आग्याचे आनी सोरपाचे लक्षण खंडीत जावन कळीत आसा. तांकां एका रितीचे आकांत आयिल्ल्या वेळार ती खंडीत जावन बसयतात. पूण आज हांगासर उल्लेख केल्लो आमी तो वाचलो तर एक दुदाचें बाणशें सोरपा सांगाता खेळटालें. एक ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतलें तरी कसलोच बाधक ती एकामेकाक करची नात. असली एक शांत समाधान स्थापीत जातली म्हणलें हें गीत आमच्या मुखार प्रस्तूत करता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना सोडवणदार परत येतलो तेन्ना असलेंच एक वातावरण, असलेंच एक चित्रण आमच्या मुखार परगट जातलें. सोमी तो न्याय नितीन आमची जडती करतलो सांगातास तो शांती स्थापीत करतलो म्हणलें हें गीत प्रस्तूत करता. सांगातास आमकांय शांती समाधानाचे मनीस जावच्याक, प्रामाणीक मनीस जावच्याक, पवित्र आत्म्याच्या देण्या आनी फळांनी भरलेली मनशां जावच्याक हें गीत आमकां आज उलो दिता. तर मोगाचनो कितेंच वायट करिनासतना, कितेंच देसवाट करिनासतना, कोणाचें वायट आशेन नासतना जियोंक आमी प्रयत्न करया. प्रामाणीक मनशां आमी जावया, शांतीची मनशां आमी जावया. आनी हेच खातीर पवित्र आत्मो आमकांय प्रेरण फोव करून दी म्हणून आमी मागया.